आता पळयात गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. कांदोळे आबे फार्याच्या पुतळ्याचे हालींच अनावरण जाले. आबे फार्याक राष्ट्रीय पावणे फावो तो मान मेळपाक जाय म्हूण फुडारी उलयले. भारताच्या मापार आख्खे इंडियेन ताका जो मान मेळोंक जाय आसलो तो मान मेळोंक ना. कित्याक जायत्या जाणांक दिसला तो फ्रांसाचो म्हणून, तो गोंयचोच न्हू. आनी जालो जाल्यार पुर्तुगेज आसलो बाजाय म्हणून. तांकां खबर ना ताणें पुर्तुगेजां आड चळवळ पासून केल्ली म्हणून पुर्तुगेजां गोंयांतलो धांवडावपाक. Abbe Faria was a contemporary of Mesmer. The word mesmerism started from him. Mesmer was in France and he was trying to hypnotize many people. The word hypnosis did not exist at that time. So he बायला रोडारसून येवचे म्हणजे आम्ही बायपास रोड प्रपोज केल्लो रायट फ्रॉम फोर्ट आग्वादा टील बागा. पण हो रोड करताना आम्ही इकॉलॉजी जे आमचे एनवायरमेंट हा ते सांबाळपाचो प्रयत्न करतले आणि सांबाळतले बसून. एट द सेम टाइम शिकेरे प्लेटो शिकेरकारांनी सांगला म्हाका एक बसून हॉटेल हो एक बसून घर थिंगा येवंक पाना. कुंकळ्ळेच्या अवर लेडी ऑफ हेल्थ हायस्कुलाच्या आदल्या शिक्षकांचो हालीं सत्कार जालो. मयेचो शिवसेना उमेदवार तुळशीदास सातू चोडणकाराची प्रचार सभा निकतीच मये जाली. शिवसेनेचे सरकार गोंयांत येत जाल्यार स्वाभिमानी गोंय उबें करतले म्हूण फुडारी उलयले. शिवसेना ही सामान्य मनशाक, समाज कार्य करणाऱ्या मनशाक, सामान्याक सुद्धा तिकीट देऊन आमदार बनवपाची त्यांच्याकडे ताक आसा आणि त्यांच्यानी माझो फुडलो उमेदवार विधानसभेचो म्हणून माझी निवडणूक केली आसा. या जाहीर सभेच्या माध्यमातून हांव सांगू शकता जर गोमंतका शिवसेनेचे जे सरकार आहे त्याहीपेक्षा आम्ही स्वाभिमानी लोक आमकां त्या स्किमींची गरज ना. आम्ही प्रत्येक कुटुंबाक सक्षम करतले. प्रत्येक कुटुंबाचो आम्ही आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक प्रत्येकाचा विकास करतले. केवळ स्किमीचेर सरकार चलना. गरीब तुम्ही जास्त गरीब राहिला पाहिजे आणि ती भूमिका ही केस या सरकारची आहे. आणि तुम्ही गरीब राहिलात तर आम्हाला श्रीमंतांना तुम्ही मतं द्याल आणि म्हणून तुम्ही त्या ठिकाणी लक्षात घेतलं पाहिजे. या मतदारसंघामध्ये जी लोक राहतात जास्तीत जास्त गरीब आहेत आणि गरीबाचा उमेदवार तुम्ही जर निवडून दिला तर निश्चितपणे तुमच्याकडे त्यांना बघण्यासाठी हे असणार आहे. थिवी मतदारसंघात काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करपा खातीर रेवड्या नादोड्या मिटींग जाली. येत्या इलेक्शनाक थिवी निलकंठ हरणकाराक आमदार करात म्हूण फुडारी उलयले. तुमची कामां जातली हांव तुमकां उतार दिता. सगळ्यांच्या वतीन उतार दिता. कामां तुमची जातली. आमच्या एकाय लिडराच्या हांगासर काम जावचें ना. आमचं काम जावचें. बाकी ठिकाणी त्यांना ती संधी मिळायला वेळ आहे पण आपल्याला तर ती संधी मिळालेली आहे आणि नक्कीच आपण ती संधी साधायची आहे आणि या बीजेपीच्या खोटारड्या लोकांना घरचा दरवाजा दाखवायचा. बिझनेस प्लॅन म्हणा, इंडस्ट्रीज म्हणा, टुरिझम सेक्टर म्हणा, सगळ्या गोष्टींनी एक तर टुरिझम पळयशात जे कार पार्किंग म्हणा, रोपवे म्हणा, जे टुरिझम प्रोजेक्ट आयज तुमकां इनॉग्रेशन दिसता. काँग्रेस पक्षाबरोबर रावा. तुमची गट तुमचो काँग्रेस गट जो आसा, कांबळी बाब जो आसा तांच्या बरोबर रावा. निलकंठ बाबाचे हात घट करा. पक्ष सत्तेर येवपाक तुम्ही काँग्रेस पक्षाक थिवी मतदारसंघात जिखोवपाची पहिली गरज आसा. तियात्रांतली फामाद कलाकार, डायरेक्टर, रायटर मीना लेताव हालीं संवसाराक अंतरली. सर्गेस क्रिस्तोफर लेतावाची ती बायल. आयतारा तिचेर निमणे संस्कार जाले. चड प्रसिद्ध कलाकार, डायरेक्टर, रायटर बाय मीना लेताव तोल्ले
ताची आनी म्हजी मुलाखत खूब वर्सांची आनी जेन्ना हें पयलेंच काजार जाल्लें बाब क्रिस्टोफराला हांगाचा तेन्ना गिरेस्का हें पिक्चर एम्बिका फिल्म्स मैसूर हें काडपाचें आसलें. दोगांयगेली जोडी इतली ब्युटिफूल आसली यंग आनी तेसो जोडी म्हाका आयज देखून दिश्टी पडना. क्रिस्टोफर बाळो भुरगेपणांत हो संवसार सोडून गेलो. मिनालेत हांव ह्या संवसाराक वतल्लें खरें, त्याच बरोबर तियात्माचेर आनी समाजाक मोठो उणाव जालो. कित्याक तें एक असलें तियात्र आर्टिस्ट आसलें जाणें आपल्या गांवचें सरपंच पावन पासून सांबाळलें. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. गोंयकारपण राखपाक फक्त गोवा फॉरवर्डच. दिल्लीचे फुडारी फक्त गोंयकारांक तोपी घालपाक येतात. मोदीन रोडून रियलिटी शो केलो म्हूण गोंयकार ताचे तियात्राक फसचे ना म्हूण विजय सरदेसाय फातोड्डे सभेक उलयलो. सभेक हजारांनी लोक आशिल्लो. विजय म्हणटा सरकारान डिमॉनिटायझेशन केलें, आतां लोक बँकांनी लायनी लायतात. बीजेपीचे आमदार लायनीक कित्याक ना? ते 500 रुपया आणि 1000 रुपयाचे डिमॉनिटायझेशन जाला ते देशाचे बरे जाला. उबे रावले. हे घणसा बैल फातोर्डा मतदारसंघात ना हे तुम्ही दाखवून दिला आणि म्हाका खात्री आहा की जेन्ना मनोहर पर्रीकार फुडल्या आठवड्या हांगा येतलो तेन्ना असले ते इम्पोर्टेड घणसा बैल घेवन येतलो. फातोर्डेचे कोण आसचे ना, कित्याक फातोर्डेकार आज स्वाभिमानी. फातोर्डेकार चित्तात की गोंयकारपण म्हणते राखूंक जाय म्हणून. आज हांव मनोहर पर्रीकाराचे एक मानता. मनोहर पर्रीकारान म्हणला आप म्हणटा ते दिल्लीचे पोल्युशन म्हणून. तितलें तरी हांव मानता, हें दिल्लीचें पोल्युशनूच. पूण हें दिल्लीचें पोल्युशन गोंया हाडला कोणे? हेच भैयान हाडला जो गोंयकार भाई म्हणून मानताले. हे आम आदमी पार्टीक रिमोट कंट्रोल करून मनोहर पर्रीकारानूच गोंया हाडिल्ले आहा. हो रणजीत कोता कारवाल म्हणून ताणी हांगा एक कॅन्डिडेट घाला. ताका तुमी कितेंय विचारा, पूण ताका मात कोंकणी कळना, तो इंग्लिशीन उलोवचें पडटा. ताजे आनी मनोहर पर्रीकाराचें रिलेशन कितें तें चॅक करा. हे खबरांचें चित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटा. नमस्कार.